नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गृहमंत्री अमित शाह हांणी अहमदाबादात तिरंगा यात्रा केली सुरू, वृक्षारोपण कार्यावळीत घेतलो वाटो। देशभरात आयज सावन हर घर तिरंगा अभियान, देशभर जातात तिरंगा रॅली। नव्यान बांदिल्ल्या मिलिटरी हॉस्पिटलाचे जाले उक्तावण, सुमार 50 कोटी रुपया खर्चून बांदला खाटीचे हॉस्पिटल। गोयच्या उदरगतीत केरळियनांनी दिला महत्वाचे योगदान, आमदार दिगंबर कामत। केरळा संगम सोसायटीचो 10वो वर्धापन दीस मनयलो। आणि भारत थारला हिरो आशियाई हॉकी दादल्यांच्या सर्तीचो वस्ताद, मलेशियाचेर हार घालून मेळयले भांगरा पदक। आता खबरो विस्तारान। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुजरात भेटेर आसात। गृहमंत्र्यांनी आयज अहमदाबादात तिरंगा यात्रेक 5वो बावटो दाखयलो। या वेळार उलयतना मंत्री शाह हांणी सांगले की प्रधानमंत्र्यांनी पुराय देशभरात देशभक्तीची भावना तयार केल्या। सबके घर पर तिरंगा फहरे तो पूरा गुजरात और पूरा देश तिरंगामय हो जाएगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे मत क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा आयोजन हुआ है और मैं यहां उपस्थित हूं। मेरी मिट्टी मेरा देश, हर गांव से वो मिट्टी जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए, वो मिट्टी और तिरंगा हाथ में लेकर युवा निकलेंगे। युवा दिल्ली पहुंचेंगे और वहां मोदी जी को सारे देश से आई हुई मिट्टी तिरंगे के साथ थमाएंगे और महान भारत के संकल्प को युवा शक्ति हर गांव में दोहराएगी। मुझे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने आजादी के अमृत महोत्सव के आंदोलन को देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का एक जरिया बनाया, उसी तरह से मेरा देश मेरी मिट्टी एक कार्यक्रम हमारे देश के हर गांव की पवित्र मिट्टी और हमारे आन बान शान हमारा तिरंगा आने वाले दिनों में महान भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा संकल्प पूरा करेगी। उपरांत गृहमंत्र्यांनी अहमदाबादच्या 16 हांगाच्या क्रेडाय GIHED वतीन आयोजित सामूहिक वृक्षारोपण कार्यावळीत वाटो घेतलो। या वेळार तांणी झाडाक उदक आणि माती घालून लोकांक झाडां लावपाचे आवाहन केले। देशवासियांमदी राष्ट्रप्रेमाची भावना जागोवपाक आयज सावन हर घर तिरंगा अभियान सुरू जाला। 13 ते 15 ऑगस्ट मेरेन चलपी ह्या अभियानात सगळ्या देशवासियांनी वाटो घेवचो आणि तिरंग्या वांगडा आपलो फोटो harghartiranga.com वेबसायटीचेर अपलोड करचो असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक मारला। ह्या मोहिमेचो भाग म्हूण लोकांनी आपल्या सोशल मिडियाचो DP बदलचो असोय उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारला। मजगती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज आपल्या घरा तिरंगो हुबोवन हर घर तिरंगा अभियानात वाटो घेतलो। सगळ्यांनी ह्या मोहिमेत वाटो घेवचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हांणी आयज राजधानी दिल्लीत आयोजित हर घर तिरंगा रॅलीक बावटो दाखयलो। चाणक्यच्या विजय मार्गार आयोजित ह्या रॅलीक लोकांनी व्हडा संख्येन उत्साहान वाटो घेतलो। तशेंच भाजपाचे खासदार राजवर्धन सिंग राठोड हांणी जयपुरात तिरंगा बायक रॅलीचे फुडारपण केले। या वेळार जवानां वांगडा तरणाट्यांनी व्हडा प्रमाणात बायक रॅलीत वाटो घेतलो। रॅलीत वांटेकार जाल्ल्या तरणाट्यांच्या हातात तिरंगो आशिल्लो। तरणाट्यांनी ह्या वेळार देशभक्तीच्यो घोषणा दिल्यो।
या वेळार उलयतना राजवर्धन सिंग राठोड हांणी सांगले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाखाला देश मुखार सरत आसा। भारताक विकसित राष्ट्र म्हूण मुखार हाडपाक दरेकल्या नागरिकांक यत्न करचे पडटले अशेंय तांणी मुखार सांगले। ग्रेटर नोएडा हांगाच्या नगला शरीफ गावातल्या सरकारी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी रॅली काढून हर घर तिरंगा अभियानात वाटो घेतलो। मध्य प्रदेशातल्या छतरपूर हांगा लेगीत लोकांक ह्या अभियानाकडेन जोडपा खातीर विद्यार्थ्यांनी तिरंगा रॅलीचे आयोजन केल्ले। नवी दिल्लीत जावपी राष्ट्रीय पावड्यावेल्या स्वातंत्र्य दिसाच्या खासा सुवाळ्यात गोयच्या नुस्तेकार आणि तांच्या कुटुंबांक खाशेले आमंत्रण दिला। बेवरी बरेटो आणि जॉन फर्नांडीस ह्या जोडप्यान ह्या खाशेल्या आमंत्रणा खातीर खोस उक्तायल्या। तशेंच जेसिटो रुजाव आणि केसल आणि वसंत आणि लक्ष्मी पेडणेकार हांकां ह्या सुवाळ्याचे आमंत्रण दिला। ह्या भोवमाना खातीर दूरदर्शनाकडेन तांणी खोशी उक्तायल्या। It's just a rush of emotions, all happy emotions. I'm so thankful to Modi ji for inviting us for this precious day. And it's a great feeling of honor that my husband, who started this little business of his when he was a young boy, has been recognized. And hence, because of this, we've been recognized and we are going to go to represent our state, which is a really ecstatic feeling. आमकां चड खुशी भोगता की आमी गोंयच्या शारांतले बरे MSc जाले। 15 ऑगस्टाक इंडिपेंडन्स डे मोदीजीन आमकां स्पेशल इन्वायटी म्हणून आपयले। हे सदांच आमी धाकटे आसतना टीव्हीर पळयताले, लोकांक प्रेज करता, लोकांक इन्वायट करता आनी आमचे मनां आसलेलें केन्ना आमी एक दीस हिंगा पावतले म्हणून। हांव एक वास्कोचो फिशरमॅन। हे फावटी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवली दिल्ली वचपाक, परेड चोवपाक। सगळे फाटी आमी परेड टीव्हीर चोयताले, हे फाटी आमकां मुद्दम श्री नरेंद्र मोदी स्पेशल इन्वायटी म्हूण गोंया साकून आमकां दिल्ली आपयले लायव्ह परेड चोवपाक। हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे गोवा गव्हर्मेंट आनी फिशरी डिपार्टमेंट, तशेंच श्री नरेंद्र मोदीकूय आमचे बारीक लोकांक समाजाक इन्वाइट केलं। फुल टाइम हम 15 अगस्त की परेड टीवी में देखते थे, लेकिन आज हमें नसीब से दिल्ली जाकर यह परेड देखने का मौका हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हम इसलिए बहुत खुश हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हांव वास्को शहरांत वास्को दर्याचे नुस्तें मारता। माझी फायबर कॅनो आसा। पयलीं आमी वलोन वयताले व्हडयाचे नुस्तें मारपाक, तेन्ना आमकां चड डिफिकल्टी वताली। आतां गव्हर्मेंटान आमकां फॅसिलिटी दिल्या आनी मोटर लायल्यान लांब जावन नुस्तें हाडपाक मेळटा। आनी आमकां पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन फॅसिलिटी दिल्ल्या बद्दल तेजे देव बरें करूं अशें म्हणटा। आमकां ह्यो परेड पळोवंक मेळनासलो, तेंच्या हेतून आमकां आतां आमी दिल्ली वयता आनी तेच्या हेतून आमकां ह्यो परेड पळोवंक मेळटा। म्हणून आमी खूब देव बरें करूं म्हणटा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे। आता एक आमकां फिशरमॅन ऑफिसासून नरेंद्र महाराज मोदी तेणी आमकां धाडला फिशरमॅनाक एक दिल्ली वचून प्लग पळोवपाचो देवाचे आमचे 15 ऑगस्टाचे। ताका लागून आमी आतां थंय वयतात, दिल्ली वयतात। पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे देव बरें करूं म्हणटा। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती हिंदियान, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथी, उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं, इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें। जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माय पेट माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हर रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर।
मुखावेलो खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी चित्रपट निर्मिती कार्यशाळेचे उक्तावण केले. माहिती आणि प्रसिद्धी खाते आणि इन गोवा मिडिया फिल्म टेलिव्हिजन अकादमीन ही कार्यशाळा आयोजित केली. ह्या वेळार मळेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयांत फिल्म मेकिंगा खातीर खूब व्हडलो स्कोप आसा. फिल्म मेकिंगान भुरगे फुडें येवपाक जाय. म्हणजे आमी जेका म्हणटा की ऑन स्टेज आनी ऑफ स्टेज ह्या दोनूय कामात गोंयांतले भुरगे टॅलंट आसा. बट तो टॅलंट एकदा फिनिश प्रॉडक्ट तयार करपाक जाय आनी तो फिनिश प्रॉडक्ट जातलो आसत जाल्यार ते आमी जेका म्हणटा की रॉ मटेरियल घेवन ते फिनिश करपाक प्रिलिमिनरी वर्कशॉप जावपाची गरज आसा. ताणें प्रपोजल म्हाज्या सुमार मांडलो आनी आमी ताका एप्रुवल दिलें की आमच्या डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटीच्या वतीन गोंयभरांतले जवळपास कितले वर्कशॉप घे म्हटलां सध्या 12 वर्कशॉप 12 तालुक्यांनी घे म्हटलां. आयचो वर्कशॉप इट इज फॉर द फूल डे फॉर 5 days. इट इज वर्कशॉप बिचोले तालुक्या खातीर आसा. बिचोले तालुक्यांतल्या ज्या ज्या भुरग्यांक फिल्म मेकिंगान इंट्रस्ट आसा म्हणजे आपूण ऑफ स्टेज किंवा ऑन स्टेज जो कोण काम करपाक सोदता तेका ह्या वर्कशॉपात येवन तेणी आपूण अटेंड जावचो. तेणी शिकचें. ताका सर्टिफिकेटूय मेळटली विच इज सर्टिफिकेट इज एप्रूव्ड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. हे इतकेच न्ही तर इन फ्युचर हाजो खूब व्हडलो स्कोप आसा. सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशनाच्या गोय फाट्यान गोय सरकाराच्या सैनिक कल्याण खात्या वांगडा मेळून मेरी माटी मेरा देश अभियानात वांटो घेतलो. आयज बांबोळे जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत निवृत्त जाल्ल्या वाज एडमिरल S.K. दामले मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. सैनिक कल्याण खात्याचे सचिव कर्नल वेणुगोपाल नायर आणि सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशनाचे प्रसिद्धी अधिकारी रियाज बाबू तसेच हेर अधिकारी ह्या कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले. झुजात हौतात्म्य आयिल्ल्यांच्यो बायलो आणि आवयांचो ह्या वेळार भोवमान केलो. हर घर तिरंगा अभियाना खातीर सुमार 300 तिरंगे ह्या वेळार भेटयले तसेच सांस्कृतिक कार्यावळी लेगीत जाल्यो. And all Goa Association of Ex-Servicemen Welfare Association to conduct a program on Meri Mati Mera Desh campaign of Government of India. As part of the program, we are distributing national flag to all the participants. Almost 300 national flags have been distributed to the Goa as part of Har Ghar Tiranga campaign. We have also felicitated war widows and war mothers with the program who have sacrificed our men in force who have sacrificed their lives for the country. And as you know that Har Ghar Tiranga program and Meri Mati Mera Desh campaign has been specifically launched to felicitate and to honor our veterans and martyrs and freedom fighters. As part of the program, Central Bureau of Communication joined hands with Department of Sainik Welfare and all Goa Ex-Servicemen's Welfare Association. Thank you. नव्यान बांदिल्ल्या मिलिटरी हॉस्पिटलाचे उक्तावण केंद्रीय राज्यमंत्री अजय भट्ट हांच्या हस्तुकी काल जाले. ह्या वेळार स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर A.S. शोनी, गोय मिलिटरी स्थानकाचे प्रशासकीय कमांडर कर्नल संजय सिंग, पणजेच्या मिलिटरी हॉस्पिटलाचे कमांडिंग अधिकारी राजविंदर कौर आणि लेफ्टनंट कर्नल उपाध्याय ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. लष्कर अभियांत्रिकी सेवेत हरित इमारतीचे नेम पाळून 96 खाटींचे हे हॉस्पिटल बांधला. ह्या हॉस्पिटलाचेर 49 कोटी 72 लाख रुपया खर्च आयला. लष्कर दळां, तांची कुटुंबां आणि सशस्त्र दळांतल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचो ह्या हॉस्पिटलात उपचार जातलो. Virtually by Honorable Raksha Raj Mantri Sri Ajay Bhatt, the new hospital building of M.H. Panaji was inaugurated in presence of Brigadier A.S. Soni, Station Commander Goa Military Station. M.H. Panji is a 96-bedded hospital with basic specialty which provides cover to all the armed forces personnel, their families and veterans, and the emergency services available 24/7 to this hospital. खंयच्याय रुपान आतंकवाद सोंसप ना हो भारताच्या विदेश धोरणाचो केंद्रबिंदू आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री S. जयशंकर हांणी आकाशवाणीक दिल्ल्या मुलाखतीत सांगले. येता त्या G20 बसकेत हवामान बदला खातीर निधी उपलब्ध करपाचे उतर पुराय करपाचेर भर दितले अशें तांणी सांगले. विकसीत देश आपले हे उतर खरे करपाक अपयशी थारल्यात. भारत आता संवसारीक समुदाया कडेन अधिक खरपणान काम करता आणि राष्ट्रीय हिताच्या अनुरूप वावुरता अशें मंत्री जयशंकर हांणी ह्या वेळार सांगले.
भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पश्चिम बंगाल भेटेर आसात. नड्डा हांणी आज सकाळी दक्षिणेश्वर काली मंदिरात पूजा करून दर्शन घेतले. उपरांत तांणी कोलकातात पक्षाच्या संयुक्त मोर्चा संमेलनाक संबोधित केले. राज्यातल्या ममता सरकारान पश्चिम बंगालाक काळोखात धुकल्ला असो आरोप नड्डा हांणी ह्या वेळार केलो. आज ममता जी आपके राज में वह बंगाल आज अंधेरे में आ गया, इस बात को भी हमको समझना। ममता जी थोड़ा छोड़ करके बंगाल पर भी ध्यान दे लो, इस पर भी ध्यान दे लो, क्या हाल बन रखा है बंगाल। और उसी तरीके से मैं बात करूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2021 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन में वेस्ट बंगाल 74.6% है, 74%। और उसी तरीके से ये जो एसिड अटैक्स है उसमें नंबर 1 पर खड़ा है तो वेस्ट बंगाल का, और फर्स्ट टॉप ही हीनियस क्राइम में वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे ऊपर खड़ा है। महिलाओं की इज्जत नहीं, महिला मुख्यमंत्री, महिला सुरक्षित नहीं, महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं पर बलात्कार में आगे महिला मुख्यमंत्री, एसिड अटैक में महिलाओं पर महिला मुख्यमंत्री। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. You can watch Doordarshan's national channel on 114 number on Tata Play, 148 on Airtel, 302 on Sun, 40 on Hathway, 175 on D2H, 138 on Den, 193 on Dish TV and number 2 on Free Dish. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मन उक्ते दवरून सकारात्मकतेकडेन पळयात. तुम्ही कितेंय करूंक शकतात, मात सगळेच करूंक शकना हाचे भान दवरात. यत्न करीत रावात, चुकींतल्यान शिकत रावात आणि संधीची दारां तुमच्या खातीर आपोआप उगडटली अशें आंतरराष्ट्रीय नामनेचे शास्त्रज्ञ डॉक्टर रघुनाथ माशेलकार हांणी म्हळां. भाऊसाहेब बांदोडकार हांच्या 50व्या पुण्यतिथी निमतान राज्य सरकारान आयोजित केल्ल्या व्याख्यानात ते काल उलयताले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत माचयेर हाजीर आशिल्ले. In 1989, 2 years before liberalization, closed economy. What used to happen was we were doing import substitution, copying, reverse engineering. So anytime our scientists did something which was ahead of the rest of the world, I went to industry, they would say, but has Europe done it? Has US done it? If they have not done it, how can you do that? So I remember 1st June 1989 I took over. In an auditorium of capacity of 540, there were 1100 people. And I addressed them. And I said, we'll convert National Chemical Laboratory into International Chemical Laboratory. What did it mean? I said, what am I selling? Knowledge. What is my market? The whole world. केरळ संगम सोसायटीचो 10वो वर्सुकी दीस मडगांवां रवींद्र भवनात जालो. कला आणि संस्कृती खात्या वतीन ही कार्यावळ आयोजित केल्ली. गोंयांत रावपी केरळीयन लोकांनी एकठांय येवन ही सोसायटी 10 वर्सां आदीं स्थापन केल्ली. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकार, मंडळाचे अध्यक्ष C मधू, फातोड्डेचे आदले आमदार दामोदर नायक आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. गोंयांत रावपी केरळीयन लोकांनी राज्याच्या उदरगतीत व्हड योगदान दिलां अशें मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले. That Kerala people have formed a society and they are celebrating 10th anniversary in the state of Goa. See, when Goa was liberated, the initial people who came to Goa and who were highly literate, educated, were either from Karnataka, Kerala or Maharashtra. We didn't have
people to work in electricity department. We didn't have people to work in PWD department. We didn't have people in education department. We didn't have people to work in health department. So all these places, we could serve the people of Goa through all the people who came from these states. I remember when I was in Chogle College, my first physics professor was Professor Menon. His wife, Professor Pillai, they all from Kerala who came as professors in Chogle College. So that was the situation in the state of Goa. The contribution of Kerala people in the state of Goa has been immense, I must say. And I am thankful to them because, see, I have been a frequent visitor. Every year I visit Sabrimala temple. So I get an opportunity to interact with the people. I go to Sabrimala, Guruvayur, Kodunallur, many temples I have visited in Kerala. And I got an opportunity to interact with the people of Kerala. And I have seen them. We had lots of senior officials who have contributed for the state of Goa. We had lots of executive engineers, superintending engineers, chief engineers who have been from the state of Kerala. In fact, some of the people after retirement are settled in Kerala. There are lots of people who are from Kannur also. Apart from business, many Kerala people came for business. They have settled here. They have become good businessmen. But their contribution in the government service has been immense, as I was saying. They were considered as good engineers, good people with some moral values and all like that. And that is why I always say that Kerala, once upon a time, was a state with high rate of literacy. सुरवेक दिवली पेटोवन कार्यावळीची सुरुवात जाली. NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकार हांणी ह्या वेळार मंडळाच्या वावराची तोखणाय केली. Society. So let me congratulate Mr. Harish, his entire team and Mr. Sebastian for this society and for your contribution to the society at large. During COVID times or otherwise in other difficult times also, irrespective of the caste, creed and religion, you have contributed for the development and for you have supported this society. As has been said by Mr. Kamath, Kerala people have contributed to the development of the state. During my school days, my upbringing has been by the teachers from Kerala. I still vividly remember my teachers, Sir Stephen Matthew, late C.V. Fernandez. There are other teachers also who in fact molded us, who in fact molded us and who also taught us and made us what we are today. Maybe in various, maybe through their actions, maybe through a commitment, maybe through their thoughts, maybe through their action, maybe through their teachings. It is those teachers who in their initial years when they came down to Goa, but it's not in my case, it's in the case of the many students and the many Goans who have come up in Goa. They will definitely attribute their upbringing, their in fact what they are there in the society today to the teachers from Kerala. फातोडेचे आदले आमदार दामोदर नाईक हांचे लेगीत ह्या वेळार उलोवप जाले. Few people are here in Goa, and the best part of it is that all of you know Konkani very well. While we having felicitation program, Vrindavan, the owner of Vrindavan property, he is having his office in Aken, spoken in Konkani. And the eye opener of this function is that the second part, when we people are feliciting, that person is conducting classes in Malayalam. Just I was thinking, you people are trying to restore your age-old tradition, heritage, culture, and here we people are just destroying our own culture. कोंकणी तुमकां कळटा, हांगा येवन तुमी रावले, पण तुमच्या मातयेक तुमी विसरपाक तयार ना आनी तुमी रिस्टोर करपाक लागून मल्याळमाचे क्लासीस घेतात.
भारत आणि चीनामधी फाल्यां सोमारा कोर कमांडर पावड्यावयली चर्चा जातली। दोनूय देशांमदलो कोर कमांडर पावड्यावयल्या चर्चेचो हो 19वो भाग आसतलो। ही चर्चा चुशूल मोल्डो हांगा जातली। भारतान हिरो आशियाई हॉकी दादल्यांचे वस्तादपण जिखला। काल चेन्नईत जाल्ल्या खेळात भारतीय पंगडान मलेशियाचेर 4 गोल करून वस्तादपण आणि भांगरा पदक जोडले। भारतान चौथे फावट हे वस्तादपण जोडला। त्याआधी तिसरे सुवाते खातीर जाल्ले खेळात जपानान दक्षिण कोरियेचेर जैत मेळयल्ले। भारत आणि वेस्ट इंडिजे मदी फ्लोरिडात जाल्ल्या T20 मॅचीत भारतान वेस्ट इंडिजाचेर जैत जोडून सर्तीत 2-8-2 अशी बरोबरी मेळयली। सर्तीचो निमणो आणि निर्णायक खेळ आयज फ्लोरिडात जातलो। भारतीय वेळेप्रमाण आयज 8 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। घरमंत्री अमित शहा हांणी अहमदाबादात तिरंगा यात्रा केली सुरू। वृक्षारोपण कार्यावळीत घेतलो वांटो। देशभरात आयज सावन हर घर तिरंगा अभियान। देशभर जाता तिरंगा रॅली। नव्यान बांदिल्ल्या मिलिटरी हॉस्पिटलाचे जाले उक्तावण। सुमार 50 कोटी रुपया खर्चून बांदला खाटींचे हॉस्पिटल। गोयच्या उदरगतीत केरळियनांनी दिला महत्वाचे योगदान। आमदार दिगंबर कामत केरळा संगम सोसायटीचो 10वो वर्धापन दीस मनयलो। आणि भारत थारला हिरो आशियाई हॉकी दादल्यांच्या सर्तीचो वस्ताद। मलेशियाचेर हार घालून मेळयले भांगरा पदक। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।